समाजसेवी संस्थांचो बोवाळ आणि भौसाच्या दबावा उपरांत होमगार्डाच्या घरगुती हिंसाचार प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी शेनवारा निमाणे कडेन अटेम्प्ट टू मर्डर म्हण गुन्यांवाची नोंद करून कलम 307 लागू केले। ह्या आरोप्यांक परत एक फावट अटक करची अशें समाजसेवक तारा केरकारान मागलां। पळयात। फटीचें वैजकी कारण दिवन आरोपीक आदीं सोडून दिल्ले। समाजसेवक तारा केरकाराचो आरोप। आरोपींनी चाकू मारून हॉस्पिटलांत दाखल केल्ल्या बळीची जबानी नोंद करिनासतना न्यायालयान जामीन कसो दिलो हाचेरूय तारान प्रश्नचिन्ह उबें केलें। ते भायर तारा केरकारान ह्या केशीचेर चड उजवाड घातलो। पळयात। होमगार्डाची बिचोली पुलीस स्टेशनार एक होमगार्डाची केस जाली। त्याच्या बायलेन कंप्लेंट केली म्हणजे तिका चाकू मारलो म्हणून आणि आमी हांगा प्रेस घेतलेले आणि आमी डिमांड केलो की तेका 307 तेका ॲड करप म्हणून, कित्याक तेणें तेका जिते मारपाचो प्रयत्न केल्लो आणि तेका लागून आमकां ते 326 फक्त नाका आसलेले, तेका ॲड करपाक जाय आसलेले 307 अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून। आणि आतां आमच्या बिचोली पुलीस स्टेशनार PI सुरज गांवसान ते ॲड केल्ले आसा। तसोच पयलींचो जो आयवो आसा तेजे कडली केस काडून दुसऱ्या आयोग दिल्या, मांद्रेकर म्हणून PSI तेका दिले। DYSP एकोस्करानूय आमकां बरो हेल्प केलो। दुसरें आमी आतां सांगूंक सोदता की परत तेका न्ही अरेस्ट करपाक जाय, 307 प्रमाणे तेका अरेस्ट करपाक जाय। आमी तेंच्यांनी ऑलरेडी सुरजान आतां तेजो रिपोर्टूय हेका DGक धाडला। DGक तेजो रिपोर्ट धाडला। कलंगूट पुलीस स्टेशनार सुद्दां तेजो तो ज्या जाग्यार होमगार्ड म्हणून आसा त्या जाग्यार सुद्दां तेजो रिपोर्ट धाडलेलो आसा। आमकां जाय तेका परत तेका अरेस्ट केलो, कित्याक जेन्ना एक मनीस एकदां गळो चिड्डिता आनी मागीर दुसरे फावटी चाकू मारता तो तिका केन्नाय खंयी तेका चाकू मारून कितें काबार करूंक सोदता। इवन तेजी भुरगो काल आमी पुलिसांनी मांद्रेकरान PSI तेजो भुरग्याचो स्टेटमेंट केलो। तो अक्षरशः भिता, तो बापायचें नांवूच घेतलें। तो म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता, म्हणटा तो म्हाकाय मम्मा भशेन मारून उडयतलो म्हणटा। इतली ते भिरांत जाल्ले आसा। म्हणून आमची रिक्वेस्ट आसा DG कडेन जावं PI कडेन हांगासरल्या बिचोलीचे PI कडेन DYSP कडेन की तेका परत अरेस्ट करचो आणि कोर्टान तेका परत हें करचें। तेजे ते सर्टिफिकेट बिकट सगळे बोगस आसा, कांय तेजे कडेन हें ना। तो एक सादे टॅबलेट सुद्दां घेयना, पण खंयच्या तरी गुटमळणीसांव करून तेणे ते बेश्टो थंय एडमीट जाल्लो आणि बेश्टी ती सर्टिफिकेट तो लावन तो भोंवता। विक्टिमाची स्टेटमेंट घेयनासतना तेका बेल दिल्ली आसा। विक्टिमाचो स्टेटमेंट खंय? जेन्ना तेका बेल दिली आमी PI तेच विचारलें तेका बेल कशी जाली? तेजो विक्टिमाचो तुमी स्टेटमेंट गेलो, तुमी जेन्ना हॉस्पिटलान डॉक्टरा कडेन येयले, डॉक्टरान सांगलें की ते पॉसिबल ना तेजो स्टेटमेंट घेवपाक। तेका उलोवंक न्हू, तेका उदक बिरे सगळें आसा तें आमी नाकान घालता, जाल्यार तेका कशें तुमी स्टेटमेंट घेतले काय म्हणून? कित्याक हांगाच चाकू मारलो, तुमी पळयला तेजो चाकू भितर। जाल्यार जजान खरें म्हणून जाल्यार तेका आतां कितें आसा, जजा कडेन तेंच्यांनी कितें पेपर लायले ते आमकां खबर ना, पण खरें म्हणल्यार कायद्यानुसार विक्टिमाचो जो पर्यंत स्टेटमेंट घेयना एक्युजाक खरें बेल मेळपाक जाय। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शुभाशीश गोवेकार।